शेनवारा मांद्रेची सरपंच तसेच पंच वांगड्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतलो। ह्या प्रवेशाक लागून मांद्र्या परत काँग्रेसीचो झेंडो लावपाक पक्ष तयार जाता म्हूण ह्या वेळार काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला। डेस्क वा खातीर पणजेच्यान संजय मनाली। ऑलरेडी सांगलेले याचे पयलीं बी की खूबशे चैतन्य निर्माण जाल्ले आसा लोकां भितर आनी काँग्रेसी बद्दल आमी जो एक धोरण धरला आसा की लोकां भितर खरें उलोवप आनी खरेंचें राजकारण करप, लोकांचे प्रश्न घेवन झगडप आनी त्या हेतूंतल्यान खुबशे लोकप्रतिनिधी काँग्रेस पक्षान प्रवेश करीत आसात। आनीक हातूंतले आमचे कोनाडीकर हे बीजेपीक खूब वावुरलेले आसात, बीजेपी खातीर खूब तेणी कामूय केल्लें आसा आनीक बीजेपी पक्ष मांद्र्यांक उबारपाक तांचो एक मोठो वांटो आसा। म्हाका दिसता हांचे सगळ्यांचे सरपंच आनी तांचे पंच सगळे जे जॉयन जाल्ले आसात त्या हांणी मांद्रे मतदारसंघाक आमकां आनी घटसाण मेळटली आनीक मांद्रे मतदारसंघ परत काँग्रेसचो झेंडो लावपाक म्हाका दिसता ह्या आयचो घडणूक जाल्यार की सरपंच आनी पंचायत मेंबर एक सरपंच आयज जॉयन जातात, तितूंत एक इम्पॉर्टंट डायरेक्शन आयच्यान आमकां मांद्रे मतदारसंघाक मेळटा। त्या खातीर हांव आमचे मांद्रेचे सगळ्या टीव्हीचे सचिन आनी सगळी टीम आनी ब्लॉक हेंचे हांव अभिनंदन करता आनीक आमचे सरपंच पंच तांकां सगळ्यांक ह्या कुटुंबाक आमी तेंचे वेलकम करता। सरपंच पंच बाबा महेश दुमिंग ताका फर्नांडीस सगळ्यांक हांव वेलकम करता। तुम्ही आमचेच असलेले परतून तुम्ही आयिल्ले आसा, एक विकासाच्या आशेन तुम्ही ताका सपोर्ट केला सोपटे आणि तुम्ही गेल्ले, पण तातूंतल्यान बरेचशे निष्पन्न काय जावकच ना आणि परत तांकां दिसले की आता आणि त्याच्या बरोबर राहून फायदो ना। सोपटे तो स्वतः खातीर गेल्लो का पक्षा खातीर गेलो ते त्याची ताका खबर आसतली आणि ती चर्चा खूप झाली आसा। नव्यान आता सुरुवात करूया। महेश कोनाडकर मांद्रे एक सरपंच। आयज हांव पयलीं एक्चुली आमी 2002, 7, 12 आनी 17 काँग्रेसीक काम केल्लें। आमकां आमच्या आमदारान सांगलें की डेव्हलपमेंट चड जातलें म्हणून आमी बेश्टे हें करून तेचे सायडीक केलें, ताका निवडूनय हाडलो, पण डेव्हलपमेंट कांय जायना। ताका लागून आमी परतून काँग्रेसीन प्रवेश केला आणि 2022 जो आमदार आसतालो तो आमचो काँग्रेसचो आसा। फ्रॉम माय चायल्डहूड आम्ही काँग्रेसात असले आणि आता याचा या पुढे आम्ही काँग्रेसातच असतो।